आज आमकां डेप्युटी कलेक्टरान आपयलेले हांगा बिचोले रिगार्डींग द ऑनगोईंग मायनींग इश्यू जाल्ला बिचोलेन त्या संदर्भात आमी आमकां आपयलेले डिस्कशन करपाक. सो ओवरऑल सकारात्मक आसा सगळें. सो डिस्कशन इज ऑन पॉझिटिव्ह नोट आनी होपफुली सोल्युशन येतलें अशी सद्या तरी अपेक्षा आमकां आसा. सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. सोल्युशन येयल्यार सगळें वन्स फॉर ऑल सॉल्व जातलें, कोणाक कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. सो त्या अनुशंगान हांवें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जेन्ना आमचें उलोवप जालें तेन्ना सांगलें द थिंग्स आर मुवींग इन अ रायट डायरेक्शन. सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. आनी कांय सांगना, कितें बाकीच्या वांगडा उलोवं जाय आमकां. सकारात्मक कोणाच्या दृष्टीन तुमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या आनी लोकल्स सगळ्यांक विश्वासान घेवन कितें सोल्युशन काडपाक एडमिनिस्ट्रेशन ट्राय करता. लेट्स सी. एक ट्रान्सपोर्टेशन चालू करपाचें म्हणून अशें कारण येता, तर कितें तुमची कल्पना कितें की नाही, आमकां कांय कल्पना ना त्या संदर्भात. जर सरकार पुलिसाचो वापर करून जर सुरू करूंक सोदता जाल्यार सरकाराचो विश आमी कांय करूं शकना. ताका योग्य तें उत्तर मागीर त्या प्रमाणान दिलें वयतलें. आयज नुकतीच आमी डेप्युटी कलेक्टर तांकां एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा की जो बिचोलचो मायनिंगचो इश्यू जो आसा पळय तो इश्यू म्हणटा तो सरकार दरबारी तेंच्यांनी योग्य असो निर्णय घेवन तो रिजॉल्व करचो असो आमकां दिसता. कित्या खातीर की गेली 22 दीस जाले हेचेर बिचोलेचो ट्रान्सपोर्टेशन मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसा आनी तो खरो बंद आसल्या कारणान खरो म्हणटा तो त्रासदायक हो म्हणटा तो आमकां ट्रक ओनर जे आसा पळय तांकां येता. कित्याक हितून आमचें सँडवीच जाता हेचेर. कित्याक कंपनी जो आहा कंपनीचो विशय जो असो आहा पळय जे शेतकरी आसो, उमदादा संस्था असो जावं बाकीचे विशय असो जावं तेंचे कामगार असो पळय आमी सदींच सांगताले पळय तो विशय तुमी प्रामुख्यान तेंचो सोडोवपाचो प्रयत्न करा आनी त्या प्रमाणे कंपनीचो एफर्ट्स म्हणटा तो चालूच आसलो. पूण हितूनसून कितें जालां हितूनसून थोड्या लोकांक अशें ही कंपनी आहा ती जाल्या पळय गोंय सरकार दरबारी प्रयत्न करून माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बरे एफर्ट्स घेतले की हांगासर बाबा ही कंपनी जी मायनींग आहा पळय तें चालू जावपाक जाय म्हणून. आनी तितूनसून पयलोच म्हणटा तो बिचोलचो मायनींग ब्लॉक म्हणटा तो जालो ऑप्शन जालो आनी तो वेदांतान घेतल्या उपरांत ताच्या उपरांत सगळ्यांक प्रत्येक बिचोलकारांक म्हणटा ते एक आशा तेंची पल्लवीत जाली की मायनींग स्टार्ट जाल्या उपरांत आतां आमचो बाबा जे 12 वर्सां जे आमी त्रास काडले पळय जे मायनींग बंद आसल्या कारणान आनी आमचे जे ट्रक जे आसले पळय सगळे गजलाले आसले पळय त्या ट्रकांक खातीर आमी परत एकदां म्हणटा ते मायनींग रिस्टार्ट जाल्या उपरांत रिज्यूम करपा खातीर जे ट्रकांचे मेंटेनन्स केले. मेंटेनन्स करता आसतना मायन्स ओनरांनी आमकां हेल्प केला, फायनान्शियली हेल्प केलो. प्लस तिका आमी भायल्या लोकां कडसून जावं आनी कोणा कडसून हे काडून आमचे ट्रक उबे केले तेजेर. कित्याक ते ट्रक उबे केल्या उपरांत गव्हर्मेंटाकूय आमचो रेवेन्यू भरपूर गेलो हेचेर. आनी हे ट्रक जेन्ना आमचे मायनींग चलताले तेन्ना मायनींग ट्रक चलताले त्या प्रमाणे कामगार भाव आसा पळय तांचो विशय आसलो म्हणटा बगीचो हेचेर. तो विशय म्हणटा वेवस्थीत मायनींग चलतालें. पूण हो आतां मदींच जेन्ना आतां पावस आमचो सिजन स्टार्ट जाल्या उपरांत जो पवित्रो बाकीच्या थोड्यांनी लोकांनी शेतकऱ्यांनी घेतलो पळय तो पवित्रो घेता आसतना तेंच्यांनी आपलो विचार करता आसतना आमचोय सगळ्यांचो विचार करूंक जाल्लो. कित्याक गेल्या 12 वर्सां आमी त्रास काडलेले आसा हेचेर. आमकां ट्रकवाल्यांक म्हणटा ते कसलोच म्हणटा ते सोर्स ऑफ इनकम बाकीचे हे मायनींगचो हेचेर सोडून आमकां कांयच नासलें हेचेर. तरी आसतना खंय तरी आमी बाबा हें करून बाबा हे विशय असो कसो आसलो. प्रत्येक फावटी जेन्ना जे आतां थोडे कामगार भायर आसा पळय त्या कामगारांक पयलीं भितून आसले पळय त्या टायमार आमी सुद्दां ह्या कामगारांक सगळ्यांक सपोर्ट करून आमी म्हणटा ते तशेंच 2 म्हयने म्हणटा ट्रान्सपोर्ट बंद दवरलेलो. कित्याक तेंचे डिमांड पास जावनी हें ते करून आतां ते पास ते जाले सगळे जाले तुमचे हेचेर तुमकां वेवस्थीत तुमची सॅलरी चालू आसली सगळें चालू आसलें. आनी आतां जेन्ना मायनींग स्टार्ट जालें पळय तेन्ना परत तुमी म्हणटा ते आडमार्गान म्हणटा ते आपले डोके वयर घालपाचो प्रयत्न केल्लो आसा हेचेर. पूण म्हाका एक तेंची तुमच्या माध्यमांतसून एक विनंती आसा हेचेर की तेंच्यांनी आपले जे कितें प्रश्न आहा पळय कंपनी रिप्रेझेंटेशन आसो सरकारा दरबारी आसो हेचेर वेवस्थीत मांडून म्हणटा ते खरोच हो विशय निर्णय जो घेता तो सगळ्यांच्या हिताचो निर्णय घेयात जेणे करून हे बिचोलच्या लोकांचो मयाच्या लोकांचो जो आहा पळय हे सगळे डिपेंडंट आसा हेचेर. कित्याक आमी ट्रकवालेच आसा अशें ना की त्याच्या उपरांत ट्रकवाल्याच्या उपरांत तेचेर बाकीचे जे सोर्स आसा पळय सगळे सरावंडिंगचे हेचेर ते तांकां तेजो फायदो आसा हेचेर. आनी हो असो फायदो करून घेवपा खातीर
मग प्रत्येक त्यांच्यानी विचार करचो आमचो स्वता प्रामुख्यान आमचो ट्रकवाल्यांचो कामगारांचो सगळ्यांचो विचार करचो आनी जो कितें निर्णय आहा तो योग्य निर्णय तेंच्यांनी घेवचो हेचेर चडूय ओडून धरून हें करून कांय करूंक जायना अशी आमची तांकां कळकळीची विनंती आसा हेचेर आनी हेका लागून हांव परत एकदां तांकां तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतसून हांव तांकां विनंती करता हो विशय तेंच्यांनी सामंजपणानसून म्हणटा ते सोडून म्हणटा ते आमकां दिलासो दिवचो आनी तुमी कितें डिमांड आहा ते थोडे पास करून घेवचे ट्रक तुम्ही चालू करपाचे कितें विचार बी केला ट्रक म्हणजे कशें आसा पळय जो रूट दिल्लो आमचो पयलींचो हेचेर इसीचो रूट आहा पळय तो रूटूच ब्लॉक केल्लो आसा हेचेर आतां जो रूट नवो कंपनीन हें केला पळय हेचेर रुटाचेर तो पब्लीक रोड जाता हेचेर आमकांय सुद्दां लोकांची काळजी आसा जर आमकां तर DMGन जर परमिशन दिलें आतां हेचेर ते रूट डायवर्जनाचे जाल्यार आमी नक्की ते सगळे नॉर्म्स पाळून आमी ट्रान्सपोर्टेशन थंय करतले त्या रुटा वयसून आमी कोणाकूच त्रास करचे ना आनी कितें वायट इन्सिडंट घडचो न्ही हेचे सुद्दां सगळे प्रिकॉशन आमी घेवन आमी ट्रान्सपोर्ट करतले अजून परमिशन दिवंक नाका हां परमिशन म्हणजे कशें आसा परमिशन जाल्यार मायन्स डिपार्टमेंटासून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन हें मागला तेजे कॉन्फरन्स म्हणजे ताका ट्रान्सपोर्टेशन हें फक्त प्रोविजनल हें दिलां तेंच्यांनी हेचेर आनी तेच्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची तेंचे सगळे नॉर्म्स पाळून जर दिले जाल्यार मायन्स डिपार्टमेंट ताका परमीट दिताले ट्रान्सपोर्ट करपाक ओवर ते सगळे हेचेर शेवट तेंच इम्पॉर्टंट आसा न्ही आमकां हेचेर तो जर मेळ्ळो न्ही जाल्यार नक्की आमी ट्रान्सपोर्ट करतले ते हेचेर टायमींग कितें घातला ट्रान्सपोर्टेशन सो टायमींग जो आसा पळय 9 ते 5 पर्यंत हो सकाळचे दिसाचो हेचेर आनी तांच्यांनी आमकां सांगलां जर अजून तेचेर आमी निर्णय कांय घेवंक ना हेचेर ट्रक ओनर एसोसिएशनांनी नायटीच्यो गाडयो चलोवपाच्यो काय ना चलोवपाच्यो पूण तेचेर जर आतां ट्रान्सपोर्टेशन चालू जालें उपरांत मागीर 1-2 दिसांनी आमी तेचेर त्या दुसऱ्या हेचेर आमी निर्णय घेतले तेचेर कितें करप ते तेचेर कंपनी जी 12 वर्सां बंद आसली आनी आतां गव्हर्मेंटान खूब एफर्ट घेवन ही मायन चालू केली नुकती 1 वर्स जावन गेल्लें मायन चालू आसली आनी आतां म्हयनोभर जालो म्हयनो जायत येयला की थोड्यांचे इश्यू आहा ताका लागून ती बंद जाली आतां ट्रान्सपोर्ट बंद आहा हो ट्रान्सपोर्ट समज जर असोच बंद उरलो जाल्यार हे कामगाराचें भवितव्य म्हाका काळोखान कशें दिसता तेंचो फ्युचर ना कित्याक जेन्ना कंपनीक कितें येणावळ येना एक्सपोर्ट जायना जाल्यार कंपनी आमकां कामगारांक कितें दितली आनी अशें धरून वचात की फाल्यां कंपनीन खंयचे स्टेप घेतले जाल्यार हे सगळे कामगार ट्रकवाले भाव सुद्दां म्हाजे त्रासान पडटले कित्याक तेंच्यांनी 12 वर्सां जे त्रास काडले 12 वर्सां गाडयो बंद आसल्यो तरी तांकां कंपनीन एक हात दिलो तांकां मॉनिटरी बेनिफीट दिले आनी तेंच्यांनी गाडयो तेंचे उबे करून दिले सो आतां थोड्या लोकांचो कितें विशय आसा की बाबा आमकां शेतां जाय जावं आनी कितें हांव म्हणटा तेंच्यांनी जे वेवस्थीत मॅनेजमेंटा कडेन जावं सरकारा कडेन मिटिंगा खूब जाल्यो हे आतां म्हयन्या भितर मिटिंगा खूब जाल्यो पूण निमाणें सोल्युशन कांय ना आयज एक डिमांड जाता फाल्यां दुसरो जाता परवा तिसरो जाता सो अशें सोल्युशन येवचें ना हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी एक फर्म डिसिजन घेवन तेंच्यांनी हे मायनींग चालू करपाक हातभार लावचो आनी आमकां ही मायनींग चालू करूंक मेळोंक सो दॅट सगळ्यांक काम मेळटलें कामगारांक काम मेळटलें ट्रकवाले भाव आहा तांकांय काम मेळटलें आनी सरकाराक रेवेन्यू मेळटलें कंपनी मॅनेजमेंटान कितें सांगता आतां फार्मर्सां वांगडा मिटींग जाता तेंच्या बद्दल कितें मॅनेजमेंट तुमच्या कंपनीन तांकां ऑफरी खूब दिल्या बऱ्यो ऑफरी दिल्या पूण त्यो ऑफरी घेवपाक रेडी ना आतां तुमी डेप्युटी कलेक्टर कडेन गेले तेंच्यांनी सांगलां की आयज तेंची कितें तरी एक सोल्युशन काडुया आपणाक एक होप आहा की
कितें तरी हितून सोल्युशन येतलें